नमस्कार. तुम्ही मुन्नाभाई MBBS हे पिक्चर पळयला आसतले आणि हीच गजाल परत एकदा आमच्या भारतान घडलेली आसात आणि ती रियल लायफान घडलेली आसात. मुन्नाभाई MBBS हे रियल लायफ आसले पण ही गजाल जी आसा ती रियल लायफान परत एकदा घडलेली आसात. येस, जे दोतोर आमी तांकां देवदूत म्हणटात ते आता यमदूत जावपाच्या वाटेर पावलेले आसा. येस, कित्याक म्हणटा तर आमी बरे दोतोर घडोवंक जाय म्हणून एक एग्जाम घेतात ती म्हळ्यार नीट. आणि हे नीटचे एग्जामीन जे आसा ते परत परत घोळ जातात, पेपर लीक जातात आणि पेपर लीक जावन पासून जे मनशांक ख्यास्त जायना आणि जर सिस्टम जर सारकी ना जाल्यार हे गजाली जे आसा ते परत परत घडटात. आणि जेन्ना 2026 नीट एग्जाम जाली, पेपर लीक जालो तरी आसतना कोणाचेर कारवाय जावना आणि जेन्ना कोणाचेर कारवाय जावना जाल्यार परत ह्यो गजाली घडपाक लागल्यो. जेन्ना गेल्या आठवड्यान नीटची एग्जाम जाली तेन्ना जी सुरक्षा आसली ती कडक दवरलेली आणि सगळी फॉर्मेलिटी आसा ते कंप्लीट करूनच जो आसा तो भुरग्याक जे आसा ते एग्जाम सेंटरान एंट्री दिताले. थंय बायोमेट्रीक सिस्टम बसयल्ली जणू की तोच भुरगो आसा तो भितर पावतलो. आणि हे सगळे आमी पळयले की हे सगळे चक्रव्यूह जे रचिल्ले सरकारान ते चक्रव्यूह रचोन पासून जे चोर आसा ते सेंटरान भितर पावले. अशे 9 लोकांक जे आसा ते धरले जे दुसऱ्याच्या नांवान जे आसा ते भितर सेंटरान एग्जाम दिवपाक बशिल्ले. आणि हे सगळे प्रोफेशनली डॉक्टर आशिल्ले, जे इंटर्न आशिल्ले, जे MBBS करताले, हाजे MBBS चे स्टुडंट, मेडिकलचे स्टुडंट्स आसा ते भितर पावले. आणि हे जे लोक आसा ते 10 ते 15 लाख घेऊन दुसऱ्याची एग्जाम बरोवपाक जे आसा ते सेंटरांनी पावले. आता हे पावले कशे, जेन्ना फिंगर स्कॅन म्हळ्यार बायोमेट्रीक जी सिस्टम आसा ती एंट्री डोराचेर लायिल्ली जाल्यार हे पावले कशे. तर ही जी बायोमेट्रीक कंपनीक जे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो त्या बायोमेट्रीक कंपनी कडेन ह्या लोकांनी जी आसा ती साठगाठ केली. कित्याक तर हे मोठे एक रॅकेट आसात. आता सध्या 9 लोकांक धरलेले आसात जे भितर पावले तांकां. पूण हे रॅकेट जे आसा ते मोठे आसात. म्हळ्यार आमच्या सिस्टमाचेर, आमच्या एज्युकेशन सिस्टमाचेर हो प्रश्न चिन्ह आसात. म्हळ्यार आमी पळयतात एज्युकेशन सिस्टमाचेर हो प्रश्न चिन्ह आसात. आमचो देश प्रगतीशील जावपाक सोदतात गा खंय तरी जपान व्हरपाक सोदतात, हो प्रश्न चिन्ह आसात. आमची एज्युकेशन सिस्टम जी आसा ती पयलींच खावलेली आसात. 53 ह्या पावण्यार पावलेली आसात आमच्या एज्युकेशन जगान, पुराय जगान. आणि आमच्या भारतातले पयशेकार लोक आसा कितलेशेच जे आसा ते भायर विदेशांनी शिकपाक वयतात. आमी हाजेर पयलींच एक व्हिडिओ काडलो. मिनिस्टरांचे ज्यादा तर भुरगीं आसा ती भायर शिकपाक वयतात. आणि कित्याक तर जी तेंच्यांनी पॉलिसी केल्यात आमच्या भुरग्यांक लागून, एज्युकेशन पॉलिसी केल्यात तेजेर तांकां विश्वास ना. स्वता जेंच्यांनी पॉलिसी केल्यात तेजेर तांकां विश्वास ना. तेकाच लागून ते आपल्या भुरग्यांक जे आसा ते भायर सरतात. आणि आता हे लीड सारखे पेपर जे आसात ते लीक जावपाक लागले आसात. सिस्टम जी आसा ती पुराय फेल जाल्लेली आसात हे सगळे करपाक. आणि जे भुरगे खरेच कितें तरी करपाक सोदता, अभ्यास करता अशा भुरग्यांक जो आसा तो त्रासदायक हे जाल्लेले आसा. परत एकदा एग्जाम जावन पासून कोणाचेर कारवाय जायना तेन्ना सगळी हो प्रकार जो आसा तो आमकां पळोवपाक मेळटा परत. म्हणून म्हणटात की आमी देवदूत तयार करतात की यमदूत तयार करतात. आमी MBBS आमी दोतोर जे तयार करतले ते आता जे आमच्या सिस्टमीन दोतोर येतले ते मुन्नाभाई MBBS केल्ले दोतोर गा खरेच आपले परिश्रम घेऊन एग्जामी दिल्ले दोतोर आमी घडयतले. जोपर्यंत हे सिस्टमीतले लोक जे आसात ते करप्शन केल्ले आसा लोक तेंचेर कारवाय जायना, तांकां कडक ख्यास्त जायना तोपर्यंत ह्यो ज्यो गजाली आसा त्यो घडत रावतले आणि आमच्या देशाक जी आसा ती कीड लागत रावतली. आणि अशीच इन्फॉर्मेशन आमी तुमच्या फुड्यान घेवन येत रावतले, ती सुद्धा आमच्या मायभास कोंकणींतल्यान. तो पळयत रावात गोवा कॉर्नर. थँक यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. कीप वॉचिंग गोवा कॉर्नर.